गोंयांत जे विविध प्रश्न आसा, कामगारांचे म्हण, शेतकारांचे म्हण किंवा बाकीचे अन्य जे कितें ज्या ज्या लोकांचेर अन्याय जाता ते सोडोवपाक लागून एक संघटना स्थापन करची असो विचार फुडें येयलो आनी सगळ्या कानाकोपऱ्यांसून ते आपल्या वास्को ते बिचोली, पेडणे, सांगे, केप्यां ह्या सगळ्या हितूनसून फिल्डांसून सगळे आमचे ज्येश्ठ असे सगळे आमचे कार्यकर्ते आमी जमा केले आनी एक संघटना स्थापन करपाचो असो निर्णय घेतलो. आनी जे कुळमुणकारांचे प्रश्न म्हणा, मराठीचो विशय म्हणा किंवा माध्यम विशय म्हणा, तर तुमी पर्यटनाच्या दृश्टिकोनातून जे कितें चल्लां, कालूच तुमी पळयलें आसतलें की अंजुना कितें गोश्ट घडल्या ती. आनी गोंयांत विविध संघटना, ज्यो संघटना आहा पळय त्या त्या क्षेत्रा पुरत्योच मर्यादीत आहा. कुळमुणकाराची संघटना एक, फाल्यां स्पेशल स्टेटसाची एक संघटना, SC शेडाक लागून एक संघटना, अश्यो विविध संघटना आसा. पूण आमी अशें ठरयलें की हे जे विविध प्रश्न आसा स्थानीक लोकांचे, आमचे गोंयकारांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवपाक लागून एक अग्रेसर अशी एक संघटना जावपाक जाय. आनी ताका लागून आयज ही गोकुळाष्टमीच्या हेजेर आयज एक संघटना आमी स्थापन करता. जे लिगल प्रोसिजर आहा ते आमचे प्रोसेस चालू आसा. आतां आमकां रोखडोच रजिस्ट्रेशन नंबर बी सगळे आमकां गावतले. आनी आयज गोकुळाच्या अष्टमीच्या हेजेर तुमकां सांगूंक सोदता की गोमंतक सेना ह्या नांवान ही संघटना स्थापन जाल्ली आसा. गोंयांत तुमी येतात, तुमी काम धंदो करतात, तेचेर आमचें म्हणणें व्हडलेंशें कांय ना. पण तुमी हांगा येवन गोंयच्या पॉलिटिक्सान ढवळाढवळ करून जेन्ना तुमी गोंयचो सगळो अधिकार जर तुमच्या हातीन घेतले, आमी फक्त तोंड पोवत बसप, हें घडचें ना. गोंयकाराच्या रक्तान जे पद्दतीन काम करपाची जे आसा त्या पद्दतीन करतले. महाराष्ट्र आणि गोवा ही धरती पूर्ण दोन तरेचे दोन वेगळे विचारधारा आसात. कारण म्हणून शिवसेनेचे जे हांगासर पदाधिकारी कोण प्रभारी हांगा येतात सांगपाक अशें करा आनी तशें करा, हें केन्नाच जुळोन येना. कारण हें गोंयकाराची काम करपाची स्टायल वेगळी, महाराष्ट्राची काम करपाची स्टायल वेगळी. पण आमी जरूर बाळासाहेबाच्या विचारधारेन चलतले, पण आमी खंयचे कशे पद्दतीन चलपाचें आमी ठरयतले. आमकां स्वायत्तता जाय, स्वतंत्र विचार आमच्या गोंयांत वचपाक जाय. हें आमचें मेन मोटो आसा ही संघटना तयार करपाक आनी गोंयांत राखपाक.